Page 18, A33. Sorves para mukaria takadin vasuya totir korop amsodarop takawakam nuya. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी बागयोन ग्रेगोर व्हरतो श्रेष्ठ गवळी आनी धर्मशास्त्री हाचे फेस्त समोरुमता. आतां पाप फ्रांसीस आसा न्हय, तो पयलो जेजुईट पाप साहेब जावंक. तेच भाशेन सोव्या शेंकड्यांत ग्रेगोराक तो जावन आसलोलो मोटवाशी बेनेडिक्टीन केन्नाच असलो पाप साहेब जावंक नासलोलो, पूण तो पयलो मोटवाशी जो पाप साहेब जालो. ताचे उद्देशी खूब वस्तू इगोर्ज मातयो घडलेल्यो आसा. पयले सुवातेर ताणेन ग्रेगोरियन चांट हे लिटर्जिकल सिंगींग सेवा धर्माचें गायन ताणेन सुरू केलें. ताणेन सगळें थारार हाडलें. ताणेन जे कोण इगोर्जे विरुद्ध आसलेले तांकां ताणेन बरे भाशेन जबाब दिलो. डायलॉग्स म्हणटा पळय तातूंत हे भाशेन ताणें खूब केलेलें आसा. आनी ताणें कितें म्हणलां जाणें, जो मनीस दुसऱ्यांच्या साल्वासांवा पासत आपूण वावुरता आनी आपलें जिवीत खर्चिता तो खरो देवाक मानता. भयणीनो आनी भावनो, ताचें आयकून आमकां घोडेक बरें दिसता आसतलें, कित्याक आमी आमच्या घरच्या लोकां पासत आमचें जिवीत खर्चिता. एक आवय, एक बापूय. खूब फावटी तुमकां घोडेक तें दादोसपण मेळना जायत, कित्याक भुरगीं आतां म्हणनाय तूं वाडती माय पायचें आयकोना घोडेक, पूण तांकां आयकूंक जाय. पूण ह्या आधुनीक संदर्भाक लागून तें तशें जायना. तेन्ना सगळ्या जाणांक दूख लागता. तर हे भाशेन पातकां आमचे सगळें घडटात. हीं पातकां सायबा तूं काडून उडय म्हणून मागया. पूण जीं कोण कश्टवतात, कांक्रू जाल्लो आसा, दुसरीं दुयेंतां जाल्लीं आसा, ह्या सगळ्यां पासत आयज आमी मागया. ह्या वेळार पयले सुवातेर कसलेंय तर आमचे मदें पातक आसत तर तें आमी काडून उडोवंक हें मागणें बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेतात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुजे पोरजेक बऱ्याक पडटा तें सगळें तूं तिका कोणवाळायेन दिताय आनी मोगान तिका चलोवन व्हरताय. बागेवंच ग्रेगोर श्रेश्ठ गवळ्याचे विणवणेन तुवें नेमलेल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक
तुजो जाणवायचो आत्मो दी. हे परी तिचे क्रिस्ती जिणेचें सुदारप पळोवन तांकां सदांकाल संतोश भोगूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. आतां आमी देवाचें उतर शिंतीत दिवन आयकुया. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, कोणेच आपणाकूच फसोवन घेवं न्हय. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणे आपूण एक जाणार मनीस म्हूण समजत. ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावंक पडटलें. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, तो जाणारांक ताचेच नाडबुदीन दवरता. आनी दुसरे कडेन बरयलेलें आसा, जाणार मनशाची चिंतना पोलकी म्हूण सर्वेस्प जाणा. म्हणटच मनशा विशीं कोणेच बोडाय दाखोवंक न्हय. खरेंच सगळें तुमचेंच. पावलू, आपोलो आनी केफस, संवसार, जिवीत आनी मरण, आतांचो आनी फुडलो काळ, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगळीं. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळीं. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताचेच प्रितुमी दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर तीर करून दवरल्या. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगळीं. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडोंक मेलोत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोल हातांचो आनी नीलमोड काळजाचो, जो ओलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबडोनान तसल्याच मनशाक. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगळीं. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा असल्या मनशांक ताका सुडसुडीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाचो देव. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगळीं. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोत्तात तसलीं कारवीं तुमी जायशीं हांव कोत्तलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चेंचतालो
आनी तो जेनेझरेत तोळ्याचे दोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोळ्याचे देगेर ताणें 2 ओडीं देखलीं खारवी देऊन रांपणी दिवताले. ताणें एक ओडें शिमावाचें आसलें तें ताचेर तो चोडलो आनी तें तोडीक थावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी ओड्यार बसून थंय थावन तो लोकांक शिकवण दितालो. उलोवन जातच ताणें शिमावाक सांगलें, खोल उदकांत ओडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपणी उडयात. ताका जाप दिवन शिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की रांपोण पिस्ताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यांत आसलेल्या भागीदारांक ताणें खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसर 2 ओडीं भरलीं. तें पळोवन फुडें सिमांव पेद्रून जेजूच्या पांयान पडोन म्हणलें, म्हजे सरशिल्लो पेल्यान सर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलोले तितले पोलतोडी मासली पडलोली मासली पळोवन सारकेच थोटाकले. तेच परी सिमावाचे भागीदार आसलेले ते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून सिमावाक म्हणलें, भिवू नाका, ह्या फुडें तुमी मनशांक दोत्तल्यात. आनी ओडीं तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना देव आमकां प्रत्येकांक जे आमचे ओत्रेक आसात, जे आमचे समस्या आसात, जी आमची प्रश्न आनी म्हण खंती दुखी आसात, तांकां तो उत्तर दिता. म्हणटच आयज तुमकां ताणें खूब सांगलां आसतलें कितें म्हणून आमी पळयता. आमी कोणाची? जेजूची. आनी जेजू कोणाचो? देवाचो. पयल्या वाचपान आमकां हें आयकूंक आयिल्लें आसा. पूण आमी जेजूची जावन ताची जालेली कशी जियेना. देवान आमकां देणी दिल्या न्हय, ती देणी आमी घेवन आमी व्हडली म्हूण समजता. देवाची आमकां कित्याक गरज जाय? सिमांवूत पळयात, तो खारवी आसलेलो आनी तो मुखेल खारवी आसलेलो. तो जाणो की आतां आमकां कांय मासळी मेळची ना म्हणून. जेजू ताका कितें म्हणटा? सिमांव, घाल रे. सायबा, रातभर आमी केलेलें आसा काम, कशें मेळटलें आमकां कितें तरी? पूण तूं सांगताय म्हणून हांव घालतां. कितें? जेजू सांगता म्हणून हांव घालतां. जंयसर आमच्या अणभवांतल्यान आमकां कांय मेळोंक शकना, पूण जेजू जाणो कशे भाशेन आमकां कितें मेळटलें पळय तें. म्हणटच आमी सगळीं जाणां, कोणूय जावं आमी, ताचें आयकता की आयकना. मागणें कोत्ता आमी, पूण आमी आमकांच आयकता न्हय. आमी दुसऱ्यां बरोबर आसा, दुसऱ्यां बरोबर आमची चर्चा चलता ना, तसलें न्हय. आमचें हें सगळें आहा पळय तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडूंक जाय. भितरल्यान आमी शांत जावंक जाय. तो आमचे भितर आसा, तो उलयता. ताचें आयकलें की ना, ताचीं उतरां आमचे मदें घडोवन येतलीं आनी ताच्या उतरां प्रमाणे आमी जिवंक लागलें की ना, मागीर आमी जेजू सोबें रावन तो आमचें सोबें वावुरतलो, ताका आमी सहकार करतले आनी तो सगळी मासळी मनशांक दोत्तलो आनी तांकां परतून आपल्या ताब्यांत करून तांकांय जशे भशेन आमी ताची मदत घेता आनी जियेता,
तेच भाशेन ती घेवंक लागतली. हें सगळें घडच्याक आमच्या हात जोडया, उंटीन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. जेजू, तूं आमचें सगळें जाणय. आमी प्रत्येक जाण खंयचर कश्टवता, कसले दुखींत आसा, कसल्यो खंती आमचे सव्या आसात, हें सगळें तूं अणभवताय, कित्याक तूं आमचे भितर जियेताय. ह्या वेळार हें सगळें आमी तुज्या नांवान सुस्कार भायर सोडटना तुजे सरशी दवरून तातूंतली तूं आमकां सुटका दिताय. ती सुटका आमी अणभवता आनी तुजो पवित्र आत्मो तूं दिवन आमकां सगळें बरेंपण परतून सुस्कारांतल्यान दिताय. आमकां गोच भरताय आनी आमचें जिवीत तुजें सारकें करून आमकां तुज्या पोरजोळान बोजोळ येताय. हे भाशेन जिवंक आमी ओतरेकता आनी आतां तें घडलेलें आसा म्हणटोच आमी तुका एकवटोन सगळ्या संवसारा पासत मागता. सोर पोदेदारा आनी काकळुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेच्या अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 29, C3. आमची सगळी कुपीचितना, आमची सगळी गोडी दुखा, आमचे येवणे, आमची काळजां हे तुकाच पेटयता दोनया. तुजे पेटे बरी सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशेंच जावं सोर्याचे देबे, हेच घोटघोटीत आमचे आवडे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदाद देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयलीं. तोच योजना आज बाग्योन ग्रेगोरेचे परबे सोमोयार आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तुजें बोगसणें आनी सुबान जिवीत मेळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदान सासणाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओखाय दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सोबा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्म दुदांचे बुन्यादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय.
सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उर्सर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण संसूंक आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good por gotuja. Sumia Jesu tuże moronami somoromda, tuże puno żywot polami porgota, tuże eniak ami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवांसो दरमेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पती बागेवन झुजे, बागेवन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजून आमकां सगळें शिकयलेलें आसा आनी शिकयत आसा. ताका एकवटोन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताचें सगळें घडोवन येवच्याक सगळीं आमचीं इंतेसां मनांत धरया. आनी जीं कोण आमकां मदत करतात जेजू सवे रावन तांचेर भरपूर आशिर्वाद देवान पाठयचो म्हणून आतां सगळीं जाणां आमी एका ताळ्यान म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक Amen. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक घरच्यांक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक आमेन. जेजूक आमी आतां ओत्मीकपणी शेवूंक हें मागणें काळजांत ठाण म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page 49, D4. Asheta kalis moje swadi genyak tuja rakurata nismote melu moga moja rakurata nismote melu moga moja. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Amen. मागुया. सर्गींचे बापा, जेजू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या आत्म्यांच्या पोसणांक तुवें दिल्लो जिवो उंडो. ताचे कडचे तुजें संपूर्ण सोत शिकूंक आमकां उर्बेन बोर आनी त्या स्वता प्रमाणे माये मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी. या आमी मागतां बागयोन ग्रेगोरेचे परबे सोमोयाद तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. Amen. भयण्यांनो आनी भावनो, परबीं तुमकां ह्या सांताची आनी तुमच्या जिवितान भरपूर बरेपण फावो जावंक आमी देवाचो आशिर्वाद घेवया आनी सदांच जेजू सोबे आमचें जिवीत सारया. जशे भाशेन जेजून सिमावांक सांगलें तुजी जाळ आनी घाल म्हणून उदकान, तेच भाशेन तो आमकां सगळ्या जाणांक सांगतलो कितें आमी करूंक जाय, कशें करूंक जाय पळय तें. आनी तेणें आमकां दिलें म्हणटच ताका आमी महिमा दीत रावया. कोतावीण आंकवारी, भलायकेचे माये, आमच्या सर्गीच्या बरें कोडणे, आमी तुका नोमान कोत्ता. तूं इजाबेलागेर रावली तेन्ना इजाबेलीन आनी तिच्या घोराब्यान जायते उपकार मेळून घेतले. वेलांकनी तुज्या सायसोनाचो जागो कसो विंचून तूं तुका उलो मारतोल्यांचेर आशिर्वाद घालताय आनी जायते उपकार तांकां मेळून घेताय. कुड्डे आपले दोळे उगडटात, मोने उलयतात,
थोंटे भोंवतात कसली बोरवांसो नासलेले पिडेंत बरे जातात. काकुळतीचे माये आमच्या गरजेवंत भावांक मजत केल्ले पासत आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या वस्तुंगी आमी तुज्या सर्व पदवेदार पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक नमस्कार करता. तुज्या आवयपणाच्या काळजाक आमच्यो गरजो उक्ट्यो तर आमच्या गरजां खातीर विनोती कर. तुज्या पुताक ओकमान कोत्तेल्यांक काकूट मागून घे आनी दारूण काळजां मोळवाळ कर आनी ते जेजूचे खरे इश्ट जावंशे कर. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर चठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर फुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 208 T13.